एकता नगरांत उबारिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो खंयचेच परिस्थितीन सरकाराक काडपाक दिवचे नात। तो कायदेशीर करपाक आमी जायते सोपस्कार करतले। पुलिसांनी हातून पडचे न्हय, शिवमोगींक सतावचे न्हय आनी ते सोसून घेवचे नात। हो पुतळो कायदेशीर करपा खातीर आमी सगळे सोपस्कर पुराय करतले। पुलिसांनी हातून हस्तक्षेप करचो न्हय अशी शिटकावणी शिवमोगींनी दिल्या। मंगळारा फांतोडेर एकता नगर वाठारांत शिवाजी महाराजांचो पुतळो कांय शिवमोगी कडल्यान उबो केल्लो। ह्या पुतळ्याक लागून हे सुवातेर धर्मीक तीड निर्माण जावची न्हय म्हूण पुलिसांनी बंदोबस्त दवरिल्लो। शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपती शिवाजी महाराज की। सिंगबोर्ड एकता नगर ह्या भागात जो शिवाजी महाराजांची जी मूर्ती स्थापन जाला त्या बाबतीन जो कितें एक इश्यू जाल्लो, जो थोडोसो वाद जाल्लो आनी जो थोड्या भुरग्यांक त्रास जाल्लो, त्या संदर्भान आमी आज म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आनी म्हापसाचे जे PI आसात परेश नायक तेंची एक भेट घेतली आनी त्या भागातली जी कितें वस्तुस्थिती आसा आनी जी कितें एक्चुअल थंय लोकांची जी मतां आसात, कारण आमी थंयच्या ग्रामस्थां कडेन उलयले, थंयच्या देवळाच्या लोकां कडेन उलयले, थंय जे स्थानीक लोक रावतात तेंच्या कडेन उलयले आनी तेंची जी मतां आसात, तेंचे जे व्यूज आहात ते आमी पोलिसां पर्यंत पावयले। तर आमकां पोलीस प्रशासनान खूब सहकार्य दिलें आनी पोलीस प्रशासनान अशें आमकां आश्वासन दिलां की तेंकां त्या भुरग्यां बद्दल कांय हें ना, त्या भुरग्यांक बी कांय तसो त्रास जावचो ना पोलिसां कडल्यान। आनी आमी सांगलां एक पोलिसांक एक आमी अशी हमी दिला की त्या शिवाजी महाराजाचो जो पुतळो जाला त्या बाबतीन जी कितें लिगल फॉर्मेलिटी करूंक जाय ते आमी एक समिती स्थापन करून, एक आमचे राष्ट्रप्रेमी आनी शिवप्रेमी युवकांची आनी बाकीच्या लोकांची समिती स्थापन करून जी कितें फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक जाय ती आमी करतले।